जे प्रायव्हेट सेक्टरान बरेचशे फावटी स्किल्ड मॅनपॉवर मेळना ही त्यांची खंत आसताली तर ती तांकांय बी स्किल्ड मॅनपॉवर म्हणजे का ऑन जॉब ट्रेनिंग जे आमी म्हणटा पळय न्ही ही ऑन जॉब ट्रेनिंग स्पेशली इन द फार्मा सेक्टर्स तांकां ऑन जॉब ट्रेनिंग लागता स्पेशली इन द इंडस्ट्री सेक्टर तांकां ऑन जॉब ट्रेनिंग लागता कारण सगळ्या एसोसिएशनांनी हितूंतल्यान पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आसा सगळ्यांचो आमचे स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात काम करीत आसा ताज्या बरोबर आमी प्रायव्हेट एग्रिगेटर्स जे आसा म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया बरोबर जे एग्रिगेटर्स काम करतात तांकां आमी ऑन बोर्ड घेता ह्या हितून जेणे करून ते फिल्डांनी काम करतले आनी खूब मोठ्या प्रमाणात गांवांतल्यान वचून हाजो अवेरनेस आनी भुरग्यांक खूब मोठ्या प्रमाणात जॉयन करून घेवपा खातीर सरकाराचो मूळ उद्देश जो आसा वो स्कील करप अपस्कील करप जेणे करून खूब मोठ्या प्रमाणात ह्युमन रिसोर्स जो आसा पळय न्ही वो तयार जावपा खातीर सरकार आपल्या परीत काम करीत आसा म्हणजे स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या वतीन म्हणजे आमचे सेक्रेटरी स्कील डेव्हलपमेंटचे प्रसाद दोलेकर आनी डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट ज्योती कुमारी गांवकर आनी बाकीचो सगळो स्टाफ हे खूब मोठ्या प्रमाणात हाजेर काम करता आमकां खोस भोगता की आतां त्या वर्ल्ड स्कील डेच्या निमित्तान मिनिमम 10,000 भुरग्यांक आमी एट अ टायम ही तांकां डायरेक्ट लेटरां गोंयांत जवळपास एक 10 ते 12 कडेन हो कार्यक्रम करतले आमी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांकांय रिक्वेस्ट केला की व्हर्च्युअली एड्रेस तांच्यांनी ह्या सगळ्या भुरग्यांक करचे त्या निमित्तान एक मोठो स्कील अवेरनेस सगळी कडेन जातलो हाजी आमी अपेक्षा बाळगिता आनी गोंयांतल्या प्रत्येक भुरग्यान हातूंतल्यान जॉयन करून घेवचें